Yesterday, we went and met the additional collector. आमचे काँग्रेस डेलिगेशन गेल्ले आनी तांकां सांगलें हें पळय ज्या पद्दतीन तुमी केलां इज एब्सोल्युटली रॉंग. वी आर नॉट क्वेश्चनिंग द जुडिशियल ऑर्डर ऑर एनीथिंग, बट देर हॅज टू बी अ कंपॅशनेट वे ऑफ लुकिंग एट द प्रोसिजर. पावसाचे दीस आसा, ती फॅमिली हांगा आसा खूब वर्सां जालीं. तातूंत एक a lady in family state, she is pregnant. ते तरी पळोवन एक कंपॅशनेट व्यू घेवपाचो, पावस जावंसर हें रावपाचें. इवन द सुप्रीम कोर्ट हॅज रिसंटली given an order in which they pulled up the Uttar Pradesh additional AG. तुम्ही मोडटात घरां, you have to make some alternate arrangement for the poor people. So our point was you have to be compassionate. पावसाचे दीस, स्थानिक गोंयकार ते, she belongs to a ST community. So that was our point. So what is the collector saying now? Collector has assured to do whatever possible to rehabilitate the family. We are in touch with lot of organizations also की तांकां कशें rehabilitate करून let them rebuild their life which has been as good as destroyed. Captain, initially the घर मोडले, now all the BJP government MLAs, now ministers are all saying that they are willing to help, but initially the family did not get much of the support. तेजेर तूं कितें सांगपाक शकता? Only one minister has said, and that is a पंचायत minister. आणि एक सांगता तो आपणाच्या ओन स्वार्थाक लागून तो स्टेटमेंट केला. He has said he will help the family because ताजे पळय सगळे आसा पळय सर्कल तो रिंग मास्टर ताजे पळय अराउंड आसा, तांकां इलिगल घरां बांदल्यान. तुम्ही ह्या दिसांनी नांव आयकलां, थोडे NGO नांवां घेतल्यान फ्रेंड्स कॉलनी म्हूण इन चिकोलना, थंय सगळे इलिगल घरां बांदल्यान, बंगले बांदल्यान ह्या मिनिस्टरान आपणाच्या स्टाफाक. हे सगळे फायली ओपन केले, त्या बंगल्यांचे कलर येलो, ग्रीन, ब्लू, त्या प्रमाणे आमी ह्यो फायली ओपन केल्यात. तांचेर एक एक फायल ओपन केल्या, हे सगळे आमी भायर काडटले. ही इज ट्रायंग टू लिगलायज. आनी इन दीस सम ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आर इनवॉल्ड. तातूंत एक हांवें फक्त नांव आयकल्लो, आदी आयकल्लो एक बरो ऑफिसर म्हूण प्रसिद्ध नायक, who is now the additional director of Panchayat. I want to advise him and give him a warning. For the last 1 week, he has been visiting the administrator of Comunidad office in Margaon to clandestinely cover up all these illegal things, to legalize this thing. So wo pay Marvin Gudino pay सांगता, I want to help. तो ह्या फॅमिलीची जी परिस्थिती जाल्ली आसा ताचो फायदो काडून आपणाच्या जे चमच्यांचे बंगले बांधले पळय ते कवर अप करूंक सोदता. वी विल प्रोसीड लिगली. डिस्पायट लॉट ऑफ स्कॅन्डल भायर जाल्ले आमी ओग्गी रावले बिकॉज अ लेडी वॉज इनवॉल्ड इन दॅट. वी नेवर ओपन अ माउथ, वी नेवर कमेंटेड, बट दिस ऑल दीज इलिगॅलिटीज कनेक्टेड विथ दॅट. हांगा आमी ओगी रावचे ना. खूब लोकांनी सांगले, कॅप्टन वाय आर यू नॉट कमेंटिंग ऑन दॅट स्कॅन्डल. वेन आय टोल्ड देम, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, त्यांना तांणी सांगले, बट देर वॉज अनदर हिंदी मूवी पती पत्नी और वो. आम्ही म्हणले तरी पण आम्ही मदी पडना. वी विल गो ओनली वेअर इलिगॅलिटी इज कन्सर्न. अँड द टाइम हॅज कम टू एक्सपोज दिस मॅन. आणि हे प्रसिद्ध नायक and also the director, Mrs. Halankar, both had attended a BJP program. They were sitting on the dais, which is against the rules and regulation. We are telling the officers, don't fall prey to these people in power. 5 वर्सां आसा, फाल्यां पडटले. Your job is at stake. We will go against you all if you all repeat all this. एक कसांद्रिया म्हणून ते बायलेचे, ती जल्मान कुर्तोरची, ती सेटल जाल्या वेर्ना. रेमेदियाना कसांद्रा. 7 फॅमिली मेंबर्स आसा तातूंत एक बायल आसा प्रेग्नंट, तिची डॉटर इन लॉ. So we are trying to do some arrangement for that family. Rehabilitate them. Yes, because they have to restart their life. तुम्ही तर पयशात थंय एक चिरो उरंक ना, एक फातर उरंक ना, सगळे मोडून उडयला. They could have just told them, पळय आमी येता, तुम्ही अरेंजमेंट करा, शिफ्ट करा. The sky wouldn't have fallen if you all had given them time till monsoon काबार जाल्लो आनी एका म्हयन्यान पावस काबार जातलो. सध्या काय आता फॅमिली आता किती वर्षातून ते वेरियस लीडर्सांकडे उलटा MLA पळय ताचो तर पयलीं तो एक रिपोर्टराक पळय आन्सर दिता, इज व्हेरी डिफेन्सिव्ह अँड ही इज डिफेंडिंग द एक्शन
इनडायरेक्टली इज डिफेंडिंग ना म्हजेशी येवंक ना देन द रिपोर्टर से ना तुजेशी आयल्यान बट म्हजी वोटर आनी कसं घुवणायता तो सी दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ बिट्रेयल he could have intervened if we without power can intervene. That man is in power. ताने jump मारलेली बीजेपीन Alex Shikerin saying for development and for the welfare of the people. He could have what welfare he is doing? He is washing off his hands. मैं आपको 5 मिनट में call सध्या करता हूँ. फॅमिली काय सध्या फॅमिली थंयच रावता ताणी प्लास्टीक शीट घालून प्लास्टीक शीट आनी ताच्या पोनाक रावता ती फक्त द प्रेग्नंट लेडी हॅज बीन शिफ्टेड समवेअर एल्स व्हेरी बॅड कंडिशन. व्हेरी बॅड कंडिशन असले कोणाच कडेन जावंक उपकारना. But खंयतरी now the MLA Alex Shikerin is also saying that if they had approached him earlier, he could have saved the houses. पावस पडो सर आपूण ताका आडायतालो. So इलेक्शन जाल्ले तेन्ना कोण कोणाच्या दारार आयिल्लो अलेक्स शिकेरांच्या दारार येवंक ना. आतां तो सांगता तुमी म्हज्या दारार येवपाचें. दीस फॅमिली हॅज गॉन दे आर ऑन रिकॉर्ड दे विजिटेड अलेक्स शिकेरा what and is there is a political tussle between the present MLA and the previous MLA. All said and done, the previous MLA बाबाशान हांवें आयकलां की helped with the family रेशन बिशीन तांकां दिला म्हण. Whatever said and done, as a on a humanitarian ground we appreciate he did. Lot of people have come forward to help that family. This action was taken by Komunidad or additional? It was a complaint filed by the Comunidad and all other agencies provided whatever support is required. Like when we met the collector, he said, see, we provided the demolition squad. We did not know the condition. Police, protection. So सगळे डिपार्टमेंटांनी हें केला. But overall, the administration should have gone a little deeper. कोणाचें घर खंय आसा? What is this family? They are an ST family. सगळे म्हणटात की ST फॅमिलीक आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय. खंय आसा प्रोटेक्शन? फक्त उलोवपाकूच उरले. सद्याक BJP PM and all Modi and all saying they're building houses for people and ताणें म्हणलें हर नागरिक को घर मिलेगा. तुम्ही ऐकलं असेल खंय गेले ते पोके फारते और हर घर में नल खंय गेले. सो दीज आर ऑल इलेक्शन जुमलाज म्हणटा पळय ते. समवेअर वी हॅव टू सेपरेट पॉलिटिक्स एंड ह्युमॅनिटी. बीजेपी नेक्स्ट MLA आसा न्हू. बीजेपी नेक्स्ट MLA आसा. आसा 100% मिनिस्टर आसा. एक मिनिस्टर आसा एक स्पीकर आसा. दे शुड हॅव स्टेप्ड इन. You couldn't have better situation where you have two people, one as a minister and one as a speaker. नाल्यार तुम्ही धांवता सगळ्याक. कांयच ते करपाचें न्ही. ST कम्युनिटीची परिस्थिती गोंयान बाद आसा. दे आर ते रियल. इफ यू सी हिस्ट्री इट गोज बॅक टू 6000 years plus that they have been here. ते स्थानिक गोंयकार आनी आयज तांकां पळय आपणाचो हक्क मागचो पडटा.